We came to the BDO because of the garbage problem. You must have seen that there is a suicide case recently that has happened because of the garbage. And in Navili Panchayat, we have been telling our Sarpanch and the other Panchayat members to start collecting wet garbage. There are many tenants in Navili who are throwing the garbage on the roads, due to which there is foul smell. It is very unhygienic, and that is the reason we had come to request the BDO to appoint a class 1 garbage contractor who will collect both dry and wet garbage. What he assured you? He has assured that he has received the file, and the Navili Panchayat has not followed the guidelines as per the GWC circular that has been issued, and that is the reason he has rejected the file. He has also given us a list of all the class 1 contractors and have asked us to go and contact them and to appoint a class 1 contractor. I had reported an issue during the Gram Sabha regarding illegal appointment of staff, and I had pointed out that the Sarpanch has appointed the members, these 2 temporary staffs who are present in the Navili Panchayat, Meliki Fernandez and Gloria Narona, who is related to Nettie Coelho and Viana, who is a punch. So right now this issue was in the vigilance, and while this issue was in the vigilance, the Sarpanch has raised their salaries from 15,000 to 21,000, and we got to know this. So right now we came to the BDO, we questioned the BDO like, do you get a raise of 8,000 directly from 15,000 in a month, in a period of just 1 month? I have never seen such rises in salary where a person gets a raise of 8,000 directly. It's then when the BDO was questioned about this, he said that the Sarpanch had not taken any approval from him. He said there were no permissions that were taken from him as well as the director of Panchayats. So as we see, the Sarpanch of Navili directly uses our public funds in all these things, like he's just giving out salaries without anyone knowing about it, without even the concerned authorities who are in charge. So this is a scam. It's a total scam. He's misusing the funds of the Panchayat. He assured anything to you? So right now the BDO has said that he would look into this matter, and BDO Adarsh Shivin said that he will try putting the salaries for the coming months of June, July on hold, and he will have to conduct an inquiry for the same regarding this matter, and he would take a written reply from the secretary in regards to this matter. वायट नावेलेचे थोडे लोक बिडियोन गेल्ले खंय तरी तेंचें म्हणणें आसा की खंय तरी तुमी तुमच्या फॅमिली भितर जॉब दिला, हेजेर कितें तुमचें स्टे आसा? आमी फॅमिली भितर म्हूण जॉब दिल ना. ओके, एक्सप्लेन करपाक गेले जाणां आमचे टेम्पररी क्लार्क आसले मारिया गोम्सू. सो ते टेम्पररी क्लार्क ऑल ऑफ सडन आपूण रिजायनेशन घेवन काम सोडून गेले. सो हांवें मागीर बॉडी मिटींग, एमर्जन्सी मिटींग आपोवन सांगली चोयंतान काम टेम्पररी क्लार्क ना, सो तेच प्लेसी कोणाक घालपा जाय. सो तेन्ना बॉडीन आमकां सांगलें, आनी ग्रामसभाकूय घातलो हा हें रेजोल्युशन, कित्याक वर्कलोड चड जालो हा आनी आमकां काम वाडलां नावेली पंचायताचें, कित्याक डे बाय डे इन्क्रीज जायत आहा पॉप्युलेशन. सो ते म्हणले 2 क्लार्क घेवपा जाय, एक तेगे प्लेसी आनी एक एडिशनल, कित्याक आमगेले परमनंट क्लार्क आहा तेंचे वर्कलोड चड जालो. सो फॅमिली तूं कोण ना तेंकां दिसता ते फॅमिलीचे म्हणून, पूण फार वेळ कडेन आसतली तेंची रिलेटीव, सो तेंकां दिसता, पूण त्या चिंतून आमी कोणाक घेतलो ना. घेतले आनी आमी पयशे वाडयले ना, अनाउन्समेंट घायल्लो चर्चीक, एप्लिकेशन भायर घाल्ली. सो येयल्ली एप्लिकेशन, तितूंतली 7-8 कितें येयल्ली. सो ही आमकां मातशें मानली म्हणून मिटिंगेक तेंका सांगलें बाबा हा ओके. खंयचे पोस्ट क्रिएट करतलो जाल्यार तुमकां बीडीओ एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान अप्रुवल घेवचें पडटा. सो तेंचें म्हणणें आसा तुमी अप्रुवल घेयल्लें ना, तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यानूय आरटीआय घालून घेतला की तेंचे तुमी अप्रुवल घेवना म्हणून. सो कित्याक अशें जालें?
आमकां टेम्पररी क्लार्क घेवपाक जाय आशिल्लो नाजाल्यार कॅम आमचे हॅम्पर्सान उरतालो न्हू सो एमर्जन्सी बॉडी म्हणल्यार तूं सद्या घे आनी अप्रुवला धाड आमी तो प्रोसिजर केला घेवन धाडला ताका आतां आमी बजेट प्रोविजन लायला ग्रामसभा रेजोल्युशन लायला आमगे बॉडी मिटिंगे रेजोल्युशन लायला सो हे सगळे वस्तू ज्यो कितें नेसेसरी डॉक्युमेंट्स जाय पडटा ते सगळे लावन ताका आमी अप्रुवल धाडला विच इज अप टू नाव द डायरेक्टर ऑफ पंचायत पूण आतां खंय तरी तुमचेर विजिलन्सानूय कंप्लेंट घातल्या ह्या हेचेर Temporary सो clerk. खंय तरी आतां तुमी अप्रुवलाक घातलेले कडेन तुमचे ते रिजेक्ट जावचे ना So that I don't know. That is up to the authority. Authority will give or not give. That is up to the authority. Ex post facto आम्ही मागला ते पडे सिन्स हिंगा वर्कलोड आशिल्लो म्हणून आम्ही गरजेक कोण घेतले आतां आमकां अप्रुवल दिवच म्हणून ओके आणि गार्बेजीचो इश्यू एक तेणे कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही कितें हे केला म्हणून ते गार्बेज इशू मीन्स आम्ही कोटेशन इन्वाइट केली इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ फेब्रुवारी आय थिंक सो एक्झॅक्ट डेट खबर ना म्हाका बट 31st फायनान्शियल इयर कवर जावचे आदीं आमकां गार्बेजीचो टेंडर भायर घालपाक जाय आशिल्लो आनी ते पब्लीश जालो आहा 3 पेपरांचेर ओके 3 पेपरांचेर पब्लीश करून आमी कॉन्ट्रॅक्टर गायले कोटेशन इन्वाइट करून सो कॉन्ट्रॅक्टरांनी अप्लाय केल्ले तेतूंतले लोस्ट कोण आहा ताका आमच्या बॉडीन आमी अप्रूव केलें आनी लोस्ट आहा ताका दिवया आमकां ओके आनी अप्रुवलाकूय धाडला व्हिडिओ फायल दिली आमी येतोय 25th मे ओके सो हे आहा हेचे पळय 26th मे ताचो इन्वाइट केला व्हिडिओ अप्रुवला धाडपाक ओके सो सो तेंचे म्हणणें आहा की क्लास 1 आसा तुमची पंचायत आणि तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका सुटना सो तो टेंडर घेवपाक सो अशें लोकांचें म्हणणें तेंचें म्हणणें आयकून घे एज पर द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट रूल तेंगेले एम्पॅलमेंट कॉन्ट्रॅक्टर आहा आमगे हो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो एम्पॅलमेंट आहा आतां एम्पॅलमेंट ए क्लास बी क्लास सी बी सी डी आहा ते पळय वेट एंड ड्राय तरी दोनी घेता जाल्यार आमकां ए क्लास लागतालो आतां आमी सद्या आहाय ते ड्रायाकू आहा आमी वेटा अजून पासून स्टार्ट करून पावलो ना पूण वेस्ट मॅनेजमेंट रूल परमनंट 2016 and 26 रूल बाल्क जनरेटर पळय आहाय ते आमगेली सोल बिल्डींग आहा ते आपापले गेले करता सो आमी अजून वेटा स्टार्ट करून घेत वेटा स्टार्ट करतरी आमकां एक क्लास कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॉयमेंट लागतलो हावेलीचे लोक तुमकां मेळपा येयले कितें इश्यू आसलो तेंचो तांगेनी गार्बेजी लागून ते ग्रीवियन्स आसले सो आमी नोट डावन केला आनी कितें आसा पळय हांव रिपोर्ट घेतलो आनी सेक्रेटरी कडेन रिपोर्ट घेता आनी डायरेक्टरा धाडटा आनी कितें कोणाक जॉबाक घेतला कितें इश्यू आसलो कितके टेम्पररी स्टाफ घेतला म्हणून तांगे हे ग्रीवियन्स आसले तशें सर आमकां पंचायती कडल्यान एक फायल रिसीव जाला सिकींग अप्रुवल फ्रॉम द डायरेक्टर सो ती आमी फॉरवर्ड करतले ते डायरेक्टरा डिसिजन ताका अप्रुवल दिवपाचें कसली अप्रूवल टेम्पररी स्टाफाची आणि ते कितें म्हणटाले पेमेंट हायक केला 8,000 ते म्हाका खबर ना ते पळोवपा पडटलें हां